जेजूक आमी सगळीं नमस्कार करुया. आनी ताका नमस्कार करतना सगळ्या जाणांक जाणी आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा, जी दुयेंस आसात, थोडी एकदम कश्टवतात दुयेंसान, जांकां कांक्रू जाल्लो आसा, जांकां डायबिटीज जाल्ली आसा, जांकां मायग्रेन जाल्ली आसा, जांकां प्रेशर आसा, जांकां भुरगीं जावंक ना, जांकां काम ना, जीं पाद्यशेर जातात, जांची भुरगीं मोन लावन शिकोनान, सगल्यांक आमी ह्या वेळार जेजूशी हाडून ताका समोर पळोवया. कालचो दीस एकदम बरो गेलो, कित्याक कृपेन बरोन आमी जियेल्या वो अणभव आमकां मेळ्ळो. कृपेक लागून आमी हांगसर सायबाच्या पांयशी येवन जेजूच्या एकवटान आमी वेळ मिसांतल्यान सारलो. देवाचे उतराचेर नियाळ केल्या उपरांत जे आमी जेजू सवें करिना ते आमकां दिसूंक लागलें. जेजूचे कुडीचे सांदे आमी म्हणटोत दुसऱ्यांक आमी कशे भाशेन विसरोंक जाता. ती आनी आमी एकेच कुडीन जियेता म्हणटोत दुसऱ्यांक आमी सोडूंक फावना, दुसऱ्यांक आमी किंकोंत करूंक फावना. जाता ते वतीन आमी तांकां पावल्यान तर ज्या प्रमाणे जेजून आमकां दाखयलां, इल्ल्या पर्यंत तर आमचे कडेन आसलें आनी तें जेजूक ओपून दिलें जाल्यार तो तें वाडयतलो. 5 मासल्यो, 5 उणे, 2 मासल्यो कितल्या लोकांक ताणें बरयली. तेच भाशेन जे आमचे कडेन आसा तितलेंच ताका दिलें म्हणटोत ताचेर आशिर्वाद घालून तो आमकां आनिकूय दिवंक घोटाय दितलो. आनी तातूंत कितलो आनंद आसतलो आमकां तो मेळ्ळलो आसा. ते भाशेन जियोच्याक ह्या वेळार आमचें सगळें जिवीत जेजूक ओपून दिवया. Sacramentan raololia mogacha Jesu. Sacramentan raololia mogacha Jesu. Ulpai amchi karzan तुझ्या मोगान
भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणा भोपाय आमची काळजां तुज्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणा मुनशा सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुता मुनशा सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुता बोसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्या कामी खोरी देवाची भुरगीं बोसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्या आमी खोरी देवाची भुरगीं प्रितुमीचेर देवलोल्या सोर्गीच्या उंड्या प्रितुमीचेर देवलोल्या सोर्गीच्या उंड्या ओस्तोक बुखेलोले ओतमे आमचे वेगी उबार सांबाळ गोटायेन तुजे ओस्तोक बुखेलोले ओतमे आमचे वेगी उबार सांबाळ गोटायेन तुजे उंड्या रुपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया उंड्या रुपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया आमच्या बोडव्याक मेळना स्लोल्या खाणा वळखू आमी तुज्या मोगाची खुणा आमच्या बोडव्याक मेळना स्लोल्या खाणा वळखू आमी तुज्या मोगाची खुणा जेजू आर्गांनी दिनवास तुका कित्याक कितल्या देण्यांनी तुवें म्हाका भरलाय. म्हजो अर्थ म्हाका समजूंक नासलो, पूण म्हजो अर्थ तूं म्हाका समजायताय. म्हजी चिंतना, म्हजी भावना, म्हजी चाल
तुका एकवटून घडोवन येवंक नासलोली. आपलेपणांत हांव जियेतालों. भितर कितें चलता तें म्हाका समजोंक नासलेलें, पूण तुवें तें म्हाका उगडापें केलें. भितरलें इंतेसांव कशें घडोवन येता तें तुवें म्हाका काल दाखयलें. तुवें म्हाका देण्यांनी बोल्लाय जाल्यार ही देणी हांवें म्हज्या वस्तूंकी वापरूंक फावना म्हणून तूं म्हाका आयच्या दिसा कळयताय. वाचपांनी तूं म्हाका सांगताय की ही देणी म्हजी न्हय, ही तुवें म्हाका दिलेली देणी. तुजे कुडींत हांव आसा म्हणटच तूं ती वापरतलोय. हांवें फकत हें सगळें तुज्या ताब्यांत करून तुका एकवटोन ही देणी हांवें अदीक वाडोवंक जाय. तूंच वाडयतलोय, पूण म्हजो सहकार तुका जाय. आनी हे परी हांव घडोवन आयलो म्हणटच ह्या देण्या उद्देशी कितल्या जाणांक तूं बरेंपण दाखयतलोय. पूण ह्या देण्यांक लागून म्हाका खूब सोंसचें भोगचें पडटा. हांव इतलो तोकस घेतां, इतलो वावुरतां, जाल्यार दुसरी ते भाशेन वावरिनात. पूण तांकां जें म्हाका मेळ्ळेलें आसा श्रम घेवन तें तांकां सोंपेपणी जाय. तें कशें जातलें? वय, पूण तरी पूण ती म्हाका पिडापीड दितात, म्हाका नाकारतात, म्हजे आड वेतात. तरी पूण म्हजें भितरलें इंतेसांव सारकें आसा म्हणून म्हाका कसलीच भिरांत ना. दुसरें कितेंय म्हणो, पूण हांव सदांच तांकां मोगान लेखतलों, कित्याक जेजू हांव तुजे कुडींत आसां. तुजो आत्मो म्हजे सवें आसा म्हणटच हांव तांकां समजून घेतलों. तुवें जशे भाशेन म्हणलें, सायबा तांकां बक्षी कित्याक ती नकळत कितें कोत्तात पळय ती, तेच भाशेन तुका एकवटोन बापाय कडेन हांव तेच भाशेन मागतलों आनी तांकांय सुटका मेळटली. सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो म्हाका उगडास येता. ताणें देसांत दुकोळ पडूंक दिलो. ताणें उदर पोसण काडून उडयलें. तांचे फुडें एका मनशाक धाडलो. गुलाम कसो विकून दिल्लो झुजेतो. ताचे पांय सांकळींनी बांदलोले. ताचे मानेचेर लोखंडाचें जूं बसयल्लें. शेकीत ताणें पारकून सांगलोलें तेंच घडोवन आयलें. सर्वेस्पराच्या उतरान ताचें उतर खरेंच केलें. तेन्ना राजान ताका बोनकुणींतलो काडूंक लायलो.
राष्ट्रांच्या पातशायान ताका सुटका दिली. आपल्या घरांत ताका कारभारी नेमलो. आपली आस्तीचेर ताका अधिकार दिलो. जेजू ह्या वेळार तुका हांव पूर्णपणे हाजीर जावन म्हजें सगळें जिवीत तुजे सुरशीं दवरता. तूं एक देणे म्हज्या पासत जावन आसाय. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवता तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. जेजू, सासणाच्या जिविताची ओळख तुवें आतांच म्हाका सुरू करून दिलेली आसा. तुजे बरोबर हे परी वेळ सारलो म्हणटच म्हाका कितली शांती मेळटा. म्हजें भितरलें अंतस्करण बदलता आनी हांव संतोशान भरोन येता. हांव पॉझिटिव्ह जावंक लागता. पूण जितलो हांव तुका चिटकोन रावतलो तितली हें स्वरूप तुजें म्हजें सगळें वाडत वेतलें. नाल्यार नश्ट्याचें जिवीत म्हजें जावंक लागतलें आनी तें कोण जाणय वाऱ्यान उबून वेता तसलें पोळ. म्हजे भितर थिरावणी नासतली. पूण तुजे बरोबर हांव जियेत जाल्यार म्हजें जिवीत खोडपार बांदिल्ल्या एका शाण्या मुर्च्या सारकें जातलें. तुवेंनूच ही उतरां म्हाका दिल्लीं आसाय आनी तीं आतां बाळगून दवरून हांव तुका पूर्णपणे म्हजें जिवीत समर्पिता.
as we gather before the Lord, let us calm ourselves. Let us clear our thoughts. And in a way, as we gather before the Lord with hearts filled with gratitude, we thank the Lord for the gift of yet another day. The Lord has given us another opportunity to work in His vineyard. The Lord has given us another chance to correct the wrongs in our lives. It's an opportunity to reveal His love, mercy, and compassion to those who we meet. And as we spend these moments before the Lord, let us place before the Lord all our thoughts, all our emotions, all our feelings, anger, anxiety, everything which takes us away from the Lord. We place all our problems at the feet of the Lord. Jesus tells us that He is always with us. All we need to do is to trust and put our faith in Him. Today's Gospel tells us that we are the tenants. God gives us everything we need to make our vineyard flourish. He lets us manage the vineyard as we choose. But we do not own the vineyard. We will have to give up what it produces at the time of reckoning. And in a way, we can ask ourselves, what fruits will I produce for the Lord? Our families, our communities, our work, our church, our environment are all parts of our vineyard. God does not exclude anyone from their vineyard, but people exclude themselves by falling and failing to tend to the vineyard that they have been given. You and I have been called by the Lord to produce good fruits in His vineyard. Let us ask ourselves, in this time of the pandemic, how are we using the gifts that God has given us to help others? We see that Jesus came unto His own, and His own did not receive Him. And similarly, one of the saddest statements in today's Gospel is the innocent comment of the Father, "They will respect my Son." In a way, sometimes we are filled with anxiety when we think, what would happen if Jesus would come into our world today? His message about the kingdom would put Him in direct opposition to so many other kingdoms. But Jesus
You were thrown out and killed, but you took no revenge. Instead, you excused your torturers, and by your love, you reconciled everyone with God. You showed what divine love is like. You love us totally, no matter what we do. And may we always wish others well and pray for them instead of taking revenge on them when they hurt us. God for ages has tried to enlighten us with wisdom. He wants us to bear the fruit that this produces. But we know that sometimes we may be slow to accept such instruction. Finally, as a last resort, He sent His Son amongst us, thinking, they will respect my Son. But that too failed. Because sometimes we want to live our own lives as we like and take our personal decisions in our own interest. We may find it hard to adjust our living fully to Christ. And by all this, we block Jesus from having control in our lives. And as we spend this moment before the Lord, let us place all those thoughts, everything which takes us away from the Lord. We are weak, Lord, but with you we are strengthened. Give us your grace, Lord. In you we can do many things. And as we ponder over these thoughts, Lord, be with us, walk with us, and guide and protect us at every step of the way. We also continue to pray for the ongoing pandemic situation. We pray for the victims. We pray for the doctors, the medical staff, all those who toil day and night. We also pray for those in charge of administering the vaccine. There's a lot of fear and doubt, Lord, with regards to the vaccines. Calm our fears, Lord. We also pray today for all those who celebrate their birthdays and their wedding anniversaries. We ask the Lord to give them good health of mind and body. We also pray for those who answer the exams, those who are preparing for the exams. Bless them, Lord, so that all their hard work may bear fruit. We also pray for all those who are suffering from various other ailments, those sick in the hospital, those serious, those preparing to undergo an intervention. We also pray for peace in the world, peace among nations, peace among religions.
peace in the neighborhood, in our families, and most importantly, within ourselves. We also pray, Lord, for all those who have gone astray. And we ask you, Lord, let your light shine on them so that the truth may be revealed. And Lord, these are a few prayers that we have placed before you. There are plenty of other prayers which are deep down within our heart. We place them all at your feet, Lord. Take care of us, Lord, and be with us. And we ask you for the grace that as we begin another day, be with us, Lord. Help us so that every step may reveal your love, compassion, and mercy, and that we may tend to our vineyard, and that we may be given the grace to produce fruits. We also pray for the quick recovery of Francisco Pereira. We also pray for Rachel and Alvin, who have asked for your blessings, O Lord. जेसू, आयज सकाळीं उठून थोडीं जाणां हांगसर इगोर्जेंत आयिल्लीं आसा. कुरपेन बरोवन ती हांगसर तुजे बरोबर वेळ सारतात. बाकीचीं सकाळीं उठून यूट्यूबाचेर घरा रावन तुजे बरोबर हो वेळ सारतात. तांकांय तुवें कुरपेन बोल्लें. आमचें जिवीत सगळें जेजू जशे भशेन आसा तितलें तुवें पोतकोरलाय आनी तूं आमचे भितर जियेताय. ह्या वेळार आमचें सगळें भितरलें आसा तितलें तुका ओपून दिवन तूं ताचेर आशिर्वाद घाल. आमकां जें मागता तें फावो कर. चड करून जांकां भुरगीं नान तांची दया कर. ताका एक देणें दी. जांकां पेकोवणी जाय, कुडीची, मोनाची, आत्म्याची, तांकां तूं तें फावो कर. आनी ह्या फुडें भितरल्या खंयच्याच चिंतनांक, वस्तूंक, भावनांक चिटकोन रावन आसतना ह्या स्वतंत्रपणां भितरल्यान तुजो पवित्र आत्मो आमचे सवें तुजी येवजण आकारून हाडूं आनी ते प्रमाणे जियोंक आयच्या दिसा तूं आमकां आशिर्वादान भर. सगळीं जीं हांगसर आमचे पासत मागतात आनी आमकां मदत करतात तितल्यांचेरूय तुजो आशिर्वाद पाठय. आनी आमी सगळीं एकाच ताळ्यान जेजू तुका एकवटोन, कित्याक तूं जावन आसाय आमचें मस्तक आनी आमी जावन आसा तुजे सांदे, तुका एकवटोन तुवें शिकयल्लें मागणें बापाक म्हणटाना ताचो अर्थ आमी म्हणून ते गूण आमचे सवें तूं अदीकान अदीक वाडय. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र मानलें जावं. तुजें राज आमकां येवं.
तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशेंच आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेक पुडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. पांचवो चोरो मेळटा थंयसर म्हाका सुस्त आड पडूंक दिता. शितळ उदका सरी तो म्हाका व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान गोठाय दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नीट मार्गान चलयता. काळुकाच्या खोंडांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर येत म्हूण म्हाका हुस्कोना. दांडो आनी खोंके घेवन तूं म्हजी सुरशी उबो आसाय. ताचे वरवीं तूं म्हाका धीर आनी आदार दिताय. म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका व्हडलें जेवण मांडलाय. म्हज्या माथ्यार घालताय दोमदोमीत तेल. म्हजें पात्र उपोट बरोन ओतता. सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजी दया मोया म्हाका केन्नाच सोडची ना. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल करूंक म्हजें ठिकाण. जेजू, तुवें म्हजे कुडींत तुजें ठिकाण केल्याय. सुस्कारान हांव तुका अणभवतां आनी हें जिवीत म्हजें सवें आसा. प्रत्येक सुस्कारान तूं म्हाका तुज्या जिवितान बरीत आसाय. आनी जितलो हांव वाडटां तितलें तुवें म्हाका दिल्लें तुका दिलें म्हणटोच तूं आनिकूय भर म्हज्या जिवितान घालताय. ही समजणी म्हजें सवें उदीक आनी उदीक स्पश्ट कर. तुजी येवजण म्हाका कळ्ळी म्हणटोच म्हजें जिवीत तुजे येवजणेचेर आदारून जियेतलो आनी म्हजी सगळीं इंतेसां त्या प्रमाणे तूं घडोवन हाडटलोय. सगळें म्हजें जिवीत तुका एकवटान आसा म्हणटोच तूं म्हजें सवें वावुरताय. आनी मागणें आनी वावर एकूच जावंक लागतात. तुका एकवटोन वावर केलो म्हणटोच तें मागणें जाता. दुसऱ्याचें आयकलें म्हणटोच तुका एकवटोन तेंय बी मागणें जाता. तुजे बरोबर एकवटोन चलतना भोंवतना वा वावूत वावुरतना तूं म्हजी सुरशीं आसाय म्हणटोच हें सगळें मागणेंच जाता.
इतलो तेंप जेजू तूं म्हाका शिकयत आसाय. हांवें आयकलां बोगोर बोगोर की प्रत्येक सुस्कारान तूं म्हजें सगळें रिगून आसाय आनी म्हज्यान सुस्कार भायर सोडटना तुजें सगळें रिगून रावून म्हजें जिवीत मागण्याचें जिवीत जातलें. तुज्या एकपणांत हांव म्हजें जिवीत सादतलों आनी तुजें बरेंपण हांव चाखतलों. आनी कसलेंय म्हजें संकश्ट आयलें जाल्यार जितलो हांव तुका एकवटून आसतलों तेन्ना म्हाका भिरांत आसची ना. आयज झुजेक आमी पळयतले कशे भाशेन ताचे भाव जोवतात, भाव जावन ताका नाकारतात, ताका काडून उडोवंक सोदतात आनी ते भाशेन ते कोत्तात. पूण तुवें ताका सोडूंक जाय. तांचेच मदलो तुवें एकल्याक निवडलोय, मागीर दुसरो ताका तेंको दिवंक लागलो आनी हे भाशेन तुजे येवजणे प्रमाणे सगळें घडोवंक लागलें. झुजेक तुवें देण्यांनी भरलोय म्हणटच ही देणी ताणें तुका एकवटून वापरली आनी ताका इतलो व्हडलो मान मेळ्ळो की ताचे भावूच मागीर ताचे पांय शेंयले. वय तुजे कृपेक लागून ताणें तांकां बक्षिलें आनी तांकां आपल्या बरोबर रावंक ताणें पूर्णपणे तांकां सहकार केलो. जेजू, आयच्या दिसा आमी आमचें जिवीत तुजें सगळें सादतना हे कृपेच्या नोयांतल्यान आमकां अदीक आनी अदीक बरेपणान भर. आमची वायट सैम काडून उडय आनी आमी तुज्या मोगान अदीक अदीक वाडूं दी. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांक इलो मान कोत्ता, सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवादोर नवो दोत्ता. सैमाचे विशय आमचे घुस्पट्टात गुटा मुखार, तिरवाडो आमचो बावार्थ सैम व्हडते विशय दिनार. प्रितीच्या बापाक आमच्या जय दिवोन पुताक ताच्या, मुरगोटून काळजान तोडान वोंदुया वाखाणुया. उपसोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्र आत्म्यान, संस्कार को खालतेपणान मान दिवया सासणा सासणा. आमेन. तुवें ताका सर्गीचो उणो दिलोय, सगल्या सावडाचो हुंडो तो. मागुया देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा.
मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, दी म्हाका काळीज, दी म्हाका काळीज, तुज्या काळजा सारकें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, दी म्हाका काळीज, दी म्हाका काळीज, तुज्या काळजा सारकें.